नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी नजर मारया हेडलायन्साचेर. नीट पेपर फुटी प्रकरणात दुबावितांक कडक ख्यास्त मेळची म्हणून फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन करपाचो केंद्र सरकारान घेतलो निर्णय. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचेर कोणाक खेळपाक दिवचे नात, प्रधानमंत्र्याची शिटकावणी. नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निवासस्थानाच्या भायर काँग्रेसीन केल्लो निषेध फक्त आसा प्रसिद्धी खातीर. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केली सणसणीत टिका. फाटल्या 4 दिसांसावन CRZ नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान मोरजेच्या तेंब वाड्यार बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण करपाक आसा चालू जाल्यार एका दादल्यान जीव सोंपोवपाचो केलो यत्न. सुदैवान पुलिसांनी ताका वाटायलो. CRZ उल्लंघनाच्या प्रकरणात कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोक मेळ्ळी थाकाय. म्हापशेच्या JMFC न्यायालयान नाझरी बीच रिसॉर्टा संबंधी प्रकरणात मायकलाक थारायलो निरपराधी. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 2013तल्या धारगळ पेडणे टोल नाका तोडफोड आणि मारहाण प्रकरणात महाराष्ट्राचो मंत्री आणि कणकवलीचो आमदार नितेश राणे हांच्या सयत हेर 8 जाणांची केली निर्दोष मुक्तता. आदले खासदार नरेंद्र सावयकरान केल्ल्या टर्माइट्स ह्या विधानावयल्यान सावयकरा आड कागाळ दाखल. 3 दिसां भितर करची FIR नोंद. आपाची पुलिसांक शिटकावणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. देशात नीट पेपर फुटीच्या घडणुकांचेर खर कारवाय करपाच्या दिकेन केंद्र सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें पेपर लीक प्रकरणांतल्या दुबावीत आरोपींक कडक ख्यास्त मेळची ह्या खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. जाल्यार ह्या घोशणेचेर प्रश्नचिन्ह उपराशीत विद्यार्थ्यांच्या मुखेल मागण्या कडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हाणें केला. नीट पेपर फुटी प्रकरणा वयल्यान पुराय देशभर बोवाळ पडला. दिल्ली जंतर मंतरा सयत गोंयांतय मोठी आंदोलनां जाली. कांय विद्यार्थ्यांचेर पुलिसांनी लाठीचार्ज लेगीत केली. कांय जाणांचेर FIR नोंद लेगीत जाला. या सगळ्या प्रकाराचेर केंद्र सरकारान म्हत्वाची भूमिका घेतल्या. नीट पेपर फुटीच्या घडणुकांचेर खर कारवाय करपाच्या दिकेन केंद्र सरकारान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. पेपर लीक प्रकरणांतल्या दुबावीत आरोपींक कडक ख्यास्त मेळची हे खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्विट करीत सांगले. मजगती पेपर लीक प्रकरणात केंद्र सरकारान आपली भूमिका स्पश्ट केल्या असून विद्यार्थ्यांच्या भविष्या कडेन कसलीच तडजोड करचे पयलीं पारदर्शक परीक्षा प्रणाली खातीर कडक कारवाय आणि सुधारणा जाहीर केल्या. प्रधानमंत्र्यान उबारिल्ल्या पावलांचे मुख्यमंत्र्यान समर्थन केले. पेपर लीक प्रकरणांचेर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे घोशणे उपरांत राजकीय आरोप प्रत्यारोपांक वेग आयला. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी हे घोशणेचेर प्रश्नचिन्ह उपराशीत विद्यार्थ्यांच्या मुखेल मागण्या कडेन केंद्र सरकारान दुर्लक्ष केल्याचो आरोप तांणी केला. अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है. ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी. ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो. फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं. रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं और किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं. उनमें तो सुनवाई होती नहीं है. कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो और ज्यादा टाइम लगता है जो नॉर्मल कोर्ट्स में लगता है, उससे भी ज्यादा. तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो. अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो. बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की. बच्चे के सर फट गए, टांगे टूट गई, टांगों के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता से उनके ऊपर हमला किया गया. बच्चे अस्पताल में एडमिट है. मैं कल जंतर मंतर जाके देख के आया था, कई बच्चों से मिल के आया था. एक शब्द नहीं बोला उनकी सिंपैथी के लिए आपने. पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो. ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं. थोड़ी सी दया आती है आपको इन बच्चों के लिए जिन पे इतनी बर्बरता से आपने हमला करवाया था. बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं. आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या सिस्टमिक चेंजेस किए जाएंगे जिससे बच्चों को यह भरोसा हो सके कि अगली साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे. कोई विजन ही नहीं है सरकार का. आपका कोई विजन ही नहीं है. अगली साल भी पेपर लीक होंगे, इसी तरह से पेपर लीक होंगे. कोई चेंजेस तो कर नहीं रहे आप. अगली साल भी नीट लीक होगा, अगली साल फिर बच्चे आत्महत्या करेंगे. आज आपका ये ट्वीट जो है ये एक हारे हुए और दिशाहीन
पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निवासस्थानाच्या भायर काँग्रेसीन केल्लो निशेध फक्त प्रसिद्धी खातीर आसा अशी टिका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला। केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा-विशीं गंभीर आसा आनी ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय केल्या असोय दावो ताणें केलो। नीट पेपर लीक जाल्ल्या प्रस्नाक लागून राज्यातले राजकारण गरम जाला। भाजपाचे गोंय राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें प्रकरणाचेर काँग्रेसीक लक्ष केला। नीटातल्या बेकायदेशीरपणाच्या खऱ्या प्रस्नाकडेन दुर्लक्ष करून सनातन धर्म आनी संविधानाचेर हो प्रस्न केंद्रीत करपाचो यत्न करता असो आरोप ताणें केला। मजगती मंत्री तशेंच आमदार दिगंबर कामत हाणें पेपर लीक घडणुकेचेर टिप्पणी करून फाटली 15 वर्सां अशी घडणुको घडत आसात अशें सांगले। पूण हे खेपे केंद्र सरकारान बेगोबेग कारवाय करून एसआयटीची चौकशी सुरू करून अटक करून गुन्यांवकारांचेर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटलो चलोवपाची तयारी केली अशेंय ताणें सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या निवासस्थाना भायर राहुल गांधीच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीन केल्ल्या निशेधाचेरूय भाजपान टिका केल्या। हो निशेध फकत प्रसिद्धी खातीर जाला असो आरोप दामू नायक हाणें केला आनी केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा-विशीं गंभीर आसा अशेंय सांगले। आणि या देशाच्या विरोधी या वातावरण तयार करपी कोण ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय। मातसो तरी अभ्यास करून उलयता नीट सायडीने उरले, सरकाराचे केल्ले डेव्हलपमेंट सायडीने उरले, देवाक गाळी मारपाक लागले। कोण तरी प्रभू श्रीरामाचे नाव घेता आणि अशी करून बोटां दाखयतात आणि एक गाळ्यो मारता। कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताजे बद्दल अभद्र भाषा उलयता। कोण तरी देव देवतांचेर कांय उलयतना अशी बुरश्यो टिप्पणी करता। एक उरले एकच वटेन आणि अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आणि करता करता या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न जो आसा तो प्रयत्नाचो भाग तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आणि राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताजो निशेध करपाक लागून आमी सगळे आयज हांगा तुमच्या मुखार आसा। पेपर लीक जावप एक्झामेचो ही नवी घटना न्ही, पयली आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय। फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळयत, कोणाची राजवट आसूं, कोणाचें सरकार आसूं, कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या, ताजेर इन्क्वायरी जावन एक्शनय घेतली आसा। अशें ना की लीक जाल्यार एक्शन घेवना। आणि ह्या खेपेक सुद्धा जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें, इमिडिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतले, एसआयटी फॉर्म केली, धरले। आज ते भितर आसा। आज प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट करता म्हणून। फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे धरिल्ले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतले। फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर ताणें आज स्टेप्स घेतले। मजगती बुधवारा भाजपान काँग्रेसीच्या विरोधात निषेध मोर्चा घडोवन हाडलो। या वेळार कांय अपमानस्पद उतरांचो वापर जाल्ल्याचेय पत्रकारांनी दामू नायकाच्या नदरेक हाडले। जाल्यार आतां आयकात दामून दिल्ले पत्रकारांक उत्तर। दामू एकूच प्रश्न विचारता, एक 2-3 प्रश्न आसात। हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नांचो जापो तुम्ही तिगूय जाण दितले। नेमका पत्ता कळवा हे राहुल गांधी अश्यो घोशणा तुम्ही दिल्यो त्यो बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्या। भाजप हो अडवाणी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उबो केल्लो पक्ष। अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, आमदाराच्या तोंडात शब्द कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता काय नया भाजपा हाचे बरोबर नीतिमत्ता सोडिल्ली नवी भाजपा अशें म्हणप? एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पळय न्ही, ज्या तरेंतल्यान ही कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय न्ही, त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयली जाल्यार कितें म्हणचे? तुम्ही म्हटले न्ही, कितें त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले, हांव आशिल्लो। तुम्ही कितें थांबोवंक ना हो शब्द म्हणू नाका ते तुम्ही सांगा। न्ही एक्चुअली आमी जनरली आमी कोणी गाळी मारपाक कोण वता, गाळी मारूं ना। पार्लमेंटरी शब्द काय म्हणटा? दुसरी पार्टी पयले अध्यापक पाहता काँग्रेस पार्टी ना ना त्यांचे कितें ते शेड घातले म्हणून फाल्यां तुम्ही। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मोरजेच्या तेमवाडो दर्यादेगेर CRZ नेमांचे उल्लंघन करून बांदलेली बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो। ह्या फाटभुंयेर फाटल्या 4 दिसां सावन 23 बांदकामां मोडपाचें काम चालू आसा। ह्याच वेळार देवादयेन एक दुर्दैवी घडणूक टळ्ळी। एक दादलो आपलो जीव सोंपोवपाचो यत्न करतालो तेन्नाच त्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी थंय घडणूक थळाचेर धांव घेत त्याचो जीव साल्वार केलो।
किती झाले बाबा हे आता? झालं गेले आता घर बुडवा चेड आज तुम्हाला सांजे गोड घेतलो झालं वडील बापय चेड्याचं पण किती घर पाहिजे आता चेड्याचो त्याचो तो केन्ना पासून हे मातसो स्पेशल भुरगो जाल्ल्यापासून हे आता घर हे केलं पळय ते भाटकाराची काय कंप्लेंट असली काय एनओसी घेऊन तुम्ही? काय ना त्याचे आता अशी कशी आता कुशी घरानं बांधली 300 मीटरांनी घर आहात 300 मीटरांना असं घर. बाहेर काय ना ओके येस. आणि घरान सुखात ना. CRZ उल्लंघनाच्या प्रकरणात कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोक व्हडली थाकाय मेळ्ळ्या. म्हापशा हांगाच्या JMFC न्यायालयान नाझरी बीच रिसॉर्टा संबंधित प्रकरणात मायकल लोबोक निरपराधी थारिल्लो आसा. Very old case. Before I could become MLA, this is of somewhere in year 2007 and 2008 when I became the block president of BJP. I had about to contest ZP election. So that was all political vendetta. My hotel is outside CRZ, which I spoke from that time till today. And CZMP has clearly shown us 50 meters away. Anybody would understand that it is 2 meters, 3 meters, 5 meters, 10 meters. 50 meters away. 50 मीटर फुडें आमच्या हॉटेलार. तर आमच्या फुडल्यान ग्राउंड प्लस 6 हा. आमी CRZ ना जाल्यार ती पयली मोडटली आसली. So this was a political vendetta case, and that time, since the order was passed against me, during that time, so our hotel was demolished. That 38 rooms, 35 rooms, one wing. The remaining wings are there. We are running the hotel now. At the same place, I have to build more. So it is nothing but debris of that hotel had to be put somewhere else. So it is environmental degradation. So this matter which was there, Honorable Court has seen all the sequences and the matter why we were accused is whether we got any benefit that I am in CRZ. No, because I am out of CRZ. So that was purely shown to the court, and I am very thankful to the Honorable Court, and we believe in justice. That the case which was filed then is FIR which was filed when I was in opposition in 2009 when I was Zilla Panchayat member. It is acquitted today, and I am happy. See, it's the matter. Whether we are in CRZ or not. आता आमका तिंगा जाग्यार बांदूंक मेवतास. आता लाईन आता येयली CRZची लाईन 2018 येयली. आधी इमॅजिनरी लाईन म्हणून आली. ते अशे रुलर लायताले आनी हे करताले. सो आमची ती आउटवर्ड जे आसले ते आनी कोणाक पडलो. सो ते म्हणाले हे लेटर आमी इश्यू करूंक ना. ओके. त्या लेटराचेर बोबाव जालो तो आनी ऑपोजिशन रुलिंग पार्टी त्या टायमार कोण आसले हांव नांवां कोणाचीच घेयना. I don't want to accuse anybody in this matter. But I know, and that person also knows, who put pressure on police and who put pressure on CRZ to file case on me. So, आता जे झाले तिथून आनी उलोवप ना. आमचे त्या लेटरा खातीर आमचे हॉटेल मोडले. फेक लेटर म्हणून. सो पण आता लोक जाणा की आमी CRZ भायर आहा म्हणून. आनी म्हाका क्लॅरिफाय करपाची गरज ना. इट इज अ ब्लॅक अँड व्हाईट. And I am very happy that the court has given the right judgment that since we were not part of CRZ, that letter does not stand. The case is all about whether you are in CRZ or out of CRZ. हांव जर CRZ आसलो आनी ते लेटर फेक केल्ले आनी लेटर आमकां बेनिफीट जाल्ले एक दुसरी गजाल. CRZ भायर 2013 वर्सा धारगळेच्या प्रवेश शुल्क बुथाची तोडफोड आणि मारपेट ह्या प्रकरणात महाराष्ट्राचे मंत्री आणि कणकवलीचे आमदार नितेश राणे हांच्या सयत हेर सगळ्या 9 आरोपींक निर्दोष थारायल्ले आसा. म्हापशेच्या न्यायालयात सादर केल्ल्या पुराव्याचेर आधारून हो म्हत्वाचो निकाल दिला. हो निकाल 13 वर्सां सावन चालू आशिल्ल्या उच्च दर्जाच्या प्रकरणाक निमणो आता पूर्णविराम मेळिल्लो आसा. त्यांनी जो आम्हाला सगळ्यांना न्याय दिलाय त्यासाठी मी मनापासून कोर्टाचा आभार. सर एकंदरीत 2013 से घटना थी, क्या कोर्ट का निकाल है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, आखिर में जो फैक्ट है वो हमारे संग्राम देसाई जी और उन्होंने हमारे सबकी टीम ने, लॉयर्स की टीम ने कोर्ट के सामने रखा
उन्होंने सभी फैक्ट को नजर के सामने रखा और आखिर में हम सभी को न्याय दिया है, इसके लिए उनका आभार मानतो. त्यावेळी जी घटना घडली त्याबाबत काय सांगायचं आहे? आता मला वाटतं की आज कोर्टाने योग्य तो निकाल दिलेला आहे. त्यांनी सगळे सत्यता तपासलेली आहे. मला वाटतं आता त्याच्यावर बदल परत बोलणं उचित नसतं. According to the evidence, the court has come to a conclusion that the prosecution has failed to prove the case आणि म्हणून सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की काही लोकांवरती असॉल्ट झाला होता आणि त्या असॉल्ट करण्यामध्ये नितेश राणे आणि त्यांचे सहकारी होते अशी प्रॉसिक्युशनची केस होती. परंतु प्रॉसिक्युशननी जो काही एव्हिडन्स दिला, इन दॅट एव्हिडन्स प्रॉसिक्युशन वॉज नॉट एबल टू प्रूव्ह that Nitesh Rane or anybody along with him were involved in such an incident, as a result of which the court has come to a conclusion that the prosecution has failed to prove the case and therefore they have been acquitted. So prosecution ची केस अशी होती की त्या दिवशी जे कोणी तिकडे कामाला लोक होते त्या बूथवरती, त्या बूथवरच्या एका व्यक्तीला असॉल्ट केला होता अशी प्रॉसिक्युशनची केस होती. परंतु तशी काही घटना घडली असं आपण सांगू नाही शकत. प्रॉसिक्युशनचं असं म्हणणं होतं विच द प्रॉसिक्युशन हॅज फेल्ड इव्हेंच्युअली. सो आय बिलीव्ह की द मॅटर हॅज कम टू एन एंड. कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल एक तर तो एक्सेप्ट करायचा असतो किंवा एक्सेप्ट नाही झाला तर अपील करायचा असतो. न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे, आम्हाला ॲक्विट केलंय. देअरफॉर वी व्हेरी हम्बली एक्सेप्ट द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट. भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकार हाणें सोशल मिडियाचेर काँग्रेसीस कॉक्रोचीस विथ द टर्मायट सेव्ह नेशन हे पोस्ट केल्ल्यान बोवाळ पडलो. आम आदमी पक्षान सावयकारा आड पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. 3 दिसां भितर सावयकाराचेर गुन्यांव दाखल करचो ना जाल्यार न्यायालयांत धांव घेतले असो इशारो आपान दिला. तशेंच गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुका वयल्यान आप पक्षान काँग्रेसीचेर निशाणो साधलो. देशाचो मॅप पळयता तो कसो दशा करून उडयला पळय. Just like the national flag, just like the national anthem, the India's map is also protected. Also, Prevention of Insults to National Honor Act म्हणून आसा. Under that act, you cannot publish or share incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Naren Sawaykar has done. So, ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन्स दिल्याच, पूण पुलिसांनी आनीकूय सेक्शन्स पळोवचे आनी कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेन सावयकाराक पुलिसाक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आनी इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम. ताका बुद्ध शिकोवंक जाय दॅट इज इन्सायटींग द पब्लीक अगेन्स्ट द यूथ ऑफ गोवा एंड द यूथ ऑफ इंडिया हू आर जस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेन्स्ट द क्रायम डन बाय युअर गव्हर्मेंट. नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला. हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पीसफुली. तांकां तुमी दाणांनी मारून ताचे रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काडले आनी वयल्यान तूं तांचो इन्सल्ट करता. तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट एंड आउटसायड द कोर्ट. मडगांवच्या काँग्रेस गटान राहुल गांधी आणि काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो. भाजपाच्या राजवटीत देशात जायते घोटाळे सुरू आसात आणि राहुल गांधीन ते उक्ताडार हाडला. हाकाच लागून आमच्या फुडाऱ्यांचेर ते हल्लो करपा खातीर आणि तांकां अटक करपा खातीर भाजपान पुलिसांचो वापर केला. आमी हे खपोवन घेवचे नात अशें काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायक सांगता. पेपर फुटी प्रकरणांतलो मुखेल सूत्रधार धर्मेंद्र प्रधान हांच्या राजिनाम्याची मागणी मडगांव काँग्रेस गटान केल्या. ह्या घोटाळेबाज सरकाराची देशभर कारस्थाना चालू आसा. देशभर खुबशा मुद्द्यांचेर लोक आज उलयतात. सगळो घोळ चालू आसा आणि आज आमी हांगा जमल्या एका कारणां खातीर. धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर राष्ट्राचो ताणें रेजिग्नेशन दिवचे ही फकाणां चालू आसा. 89 टायम्स नीट पेपर लीक जाल्लो आसा. नीट इज नॅशनल एलिजिबिलिटी अँड एंट्रन्स टेस्ट जी पळय नॅशनल एजन्सी आसा, टेस्टिंग एजन्सी, तातूंतल्यान नीट पेपर लीक जातात. आतां हाजे तुमकां हांव कितें सांगता. भुरगीं डिप्रेशनान आसात, सुइसायडल थॉट्स येतात. आवय बापूय रीण काडून दीसभर काम करून भुरग्यांक शिकयतात आणि हो सरकार भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन खेळटा. जेन्ना आमचो लिडर राहुल गांधीजी हो आवाज काडटात आणि फक्त एक मागणी केल्ली की पार्लिमेंटान हाजे बद्दल एक डिस्कशन जावचे आणि ताजेर तुम्ही हल्लो करतात आणि ताका भितर उडयतात. हे आमी कशेच सोदचे ना. राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नीट
एग्जामिनेशनाचे पेपर लीक जावन कितले भुरग्यांक त्रास जाता आनी एकदां जायना. डिफरंट एग्जामिनेशन ह्या बीजेपीच्या काळान बीजेपीच्या सरकाराच्या काळान टोटल 152 पेपर लीक जाल्या ऑफ डिफरंट एग्जामिनेशन आणि आज पासून कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. आख्खो देश मागता की एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आणि रेजिग्नेशन दिवचे ना जाल्यार ताका गव्हर्मेंटान सॅक करचो. कोण ते करनात कित्याक हेवूय बी शामील आसा हे पेपर लिकान. हो आमचो डायरेक्ट आरोप घायल जाल्यार रॉंग जावचे ना. पेंजीम हें केल्ले प्रोटेस्ट केल्लो आमच्या भुरग्यांनी 1000 भुरग्यांचेर FIR घायल्लो आसा. दिल्लीय बी कितल्याच भुरग्यांचे FIR घायल्लो आसा. मारला तांकां रोगद काडल्या तांची. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेसचो लिडर राहुल गांधी हाकाय बी असो केल्लो आहा. हो निशेध करपा खातीर आमी हांगा जमा जाल्ले आनी आमचे 3 डिमांड आसा. एक म्हणटा तो इमिजिएटली धर्मेंद्र प्रधान आणि रिजायन जावचो नाल्यार गव्हर्मेंटान ताका सॅक करचो. दुसरी डिमांड इमिजिएट पार्लिमेंटाक डिस्कशन जावपा जाय ऑन इरेग्युलरिटीज ऑन दीस एग्जामिनेशन. जे फेलियर जे जाल्ले आहा हाजेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपा जाय ऑन टॉप प्रायोरिटी. आणि थर्ड म्हणलें जाल्यार हे इतले जे FIR आनी भुरग्यांक जे त्रास केल्ले आहा ते FIR विड्रॉ करपा जाय आनी तेंचेर जे पुलीस केसीस बी घातिल्ले आहा त्यो सगळ्यो विड्रॉ जावपा जाय. नीट पेपर हो जो लीक केला ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी आणि स्पेशली 100% अकाउंटेबिलिटी गोज टू धर्मेंद्र प्रधान. तो HRD मिनिस्टर एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा. देशभरान 10 वर्सान 152 पेपर लीक जाल्या. 0 कन्विक्शन्स. नॉट इवन 1 सिंगल पर्सन अकाउंटेबल. हांगा तांकां पार्टी फोडपाक हांगा बाकीचे ED CBI सगळे वापर करतात. पण जे पेपर लीक जातात तेज्या खातीर तांकां एक मनीस सापडना, एक मनीस कन्विक्ट जायना. दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द सिच्युएशन. लॉ अँड ऑर्डर एज्युकेशन सिस्टम ऑल्सो वी आर ऑल्सो डिमांडिंग दॅट there has to be a change in the education system. काँग्रेस हावसाचेर तांकांच त्यांचो विशय खबर ना कित्याक ते आयल्या ते लोकांचे जर तुमी बायट्स पळयले आसत तांकांच खबर ना. ते म्हणटा म्हारगाय वाडल्या, इलेक्ट्रिसिटी बील वाडला, उदक हे मेळना म्हणून आमी हांगा आज आयल्या. अरे सरकार कोणाचो आणि त्यांचे लाठीचार्ज केलो. हे बीजेपीचे कार्यकर्ते ते सिव्हिल ड्रेसान लाठी घेऊन तांकां मारपा लागले. सो वी ऑल्सो हॅव डिमांडेड की सगळे जे केसीस ह्या भुरग्यांचे जाल्या that also should be rolled back and it's a complete change. There has to be a change in the education system. Our demands will continue. आम्ही गोंयभरात प्रोटेस्ट दवरला. ज्या ज्या जाग्यांचेर भाजपाचो सरकार आसा थंय लोकशाय काबार जाल्या. मुखेलमंत्री विरोधकांक सोंपोवपाक सोदता. राज्यात जे निशेध जाता तांकां दामून उडोवपाचो यत्न चल्ला. पूण तरणाट्यांचो तशेंच आम आदमी पक्षाचो आवाज ते बंद करपाक शकना. 6 म्हयन्यां भितर तुमी घरा बसपाचे आसा अशें आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायका हाणें मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें आसा. फक्त विरोधकांक खातीर कायदो आसा, सत्तेर आशिल्ल्यां खातीर ना. भाजपान जमनी विकूं वा आंदोलनां बंद करूं तांकां कसलोच कायदो लागना अशें तांचें म्हणणें आसा. ज्या गोंयानूच न्ही ज्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा थंय डेमोक्रेसी काबार जाल्ली आसा. गोंयान तुमी पळयल्यार आज ZP इलेक्शना नंतर द गव्हर्मेंट प्रमोद सावंत इज जस्ट नॉट विलिंग टू फेस द पीपल ऑफ गोवा आनी तो जाता तितले सगळे ऑपोजिशन काबार करपाचो प्रयत्न चल्ला. तुमी पळयलें कशें असेंब्ली सेशन जो आशिल्लो तो मदींच कर्टेल केलो. जेन्ना इतलो व्हडलो बोवाळ जालो, लोक सगळे रस्त्यार देविल्ल्यान 39A डिस्कशन जावपाचें आशिल्लें, असेंब्ली सेशन कर्टेल केलो. कितें निमित्त दिलें? पोंडा बाय इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट समजूच आशिल्लो. मागीर पोंडा बाय इलेक्शनूय कॅन्सल करून घेतलें कित्याक ही न्यू ही वॉज लुजींग इन दॅट ऑल्सो. आनी आतां जे प्रोटेस्ट जाता ताका दामून उडोवपाचो सगळो प्रयत्न चल्ला. काल सुद्दां तुमी पळयलो थोडे 100 लोक आशिल्ले जे स्टुडंट्स आयिल्ले टू एक्सप्रेस द एंगर अगेन्स्ट नरेंद्र सावयकर. पूण हजारांनी पुलीस आयिल्ले टू ट्राय अँड क्रश दॅट प्रोटेस्ट. म्हणजे शिल्ड्स आनी दाणे बिणे घेवन म्हणजे हांगा खंयच्यान दिल्लीक पळोवन कितें तरी एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें काय दिसता. पूण हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां तुमी युथाचो आवाज बंद करूंक शकना, तुमी आम आदमी पार्टीचो आवाज बंद करूंक शकना आनी 6 म्हयन्यां भितर तुमी घरा बसपाचें आसा. हे चिंतून आज कितें तें तुमी एक्शन घेया. लोकांक ते बंद करता आनी तेणी काल रस्ते आडायले तेजे कितें तें काल तेणी रस्ते ब्लॉक केले काल. पूण दुसऱ्यांक त्याच दिसा कालूच दुसरो प्रोटेस्ट करून दिवंक ना.
ना सारकें आसा आनी जशें सांगलें आनी कोणी प्रोटेस्ट करून घेतल्यार पुलीस येवन तांकां आडायतात म्हळ्यार ऑफिसाच्या लागीं सुद्दां येवपाक दिना एकदां आमी पावयल्ले तेन्ना आमचे कितलेशेच FIR केल्ले आसा भारतीय जनता पार्टीक जेन्ना प्रोटेस्ट करूंक जाय तांकां म्हळ्यार कसलें परमिशन घेतल्या शिवाय तांकां एस्कॉर्ट करून त्या ऑपोजिशन पार्टीच्या ऑफिसान व्हरतात तांकां जाय ती धुमाकूळ घालून एलाव करतात आनी ताचेर मागीर कांयच एक्शन घेना सो डेफिनेटली गोवा पुलीस वील ऑल्सो अंडरस्टँड देर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन गोवा विथीन 6 months 6 म्हयन्यांनी ह्या मंत्र्यांचे आनी मुखेल मंत्र्यांचे जे तुमी इलिगल इन्स्ट्रक्शन्स आयकता आनी तुमी इलिगल कामां करता हे लोक उरपाचे ना So you please understand, you will suffer the consequences of what you are doing today. There are different laws for ruling and opposition. Sorry? There are different laws for ruling as well as opposition. So definitely there is law only for opposition. There is no law for the ruling. भारतीय जनता पार्टीन जाय ते करूं कसलोय जमिनी विकूं कसलेय प्रोटेस्ट बंद करूं कसली असेंब्ली कर्टेल करूं तांकां कायदो कसलोच लागना फोंड्या बेतोड्या वाठारांत प्रदूषण आनी घाणयारो वास ह्या कागाळीचेर गोंय मानवी हक्क आयोगान स्वेच्छा दाखल घेतल्या दिसाळ्यांनी उजवाडाक आयिल्ल्या खबरेचेर आदारून आयोगान सुमोटो कारवाय करून भलायकी खात्याचे मुखेल सचीव उद्देग संचालनालय आनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सयत संबंधीत एजन्सीक नोटीस जारी केल्या ह्या संबंधी सविस्तर अहवाल 29 जुलय 2026 मेरेन सादर करपाचो निर्देश दिलेलो आसा जिणेत एक निश्चित ध्येय थारावन ताचे खातीर सतत वावुरपी यशस्वी जातात दर एका विद्यार्थ्यान आपले निमणे ध्येय त्याच निर्धारान आनी जिद्दीन साध्य करचे मोबायल फोन फक्त मनरिजवणे खातीर न्हय तर तंत्रज्ञान गिन्यान वाडोवप आनी अभ्यासा खातीर वापरपाक जाय तशेंच निमणे ध्येय साध्य करपा खातीर शारिरीक फिटनेसा वांगडाच मानसीक फिटनेस लेगीत तितलेच म्हत्वाचे आनी विद्यार्थ्यांनी नेमान योग आनी व्यायाम करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें सांखळे जाल्ले एका कार्यावळीत ते उलयताले आपण लिमिटेशन्स खंयच ना म्हणजे कमीत हांव ताका चडांत चड कितें शिकूंक शकतले आमी पयलीं ते आतां डिसायड करपाक जाय आतां ठरोवपाक जाय आनी ते जर ठरयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की तुमी अशा उच्च पदाचेर पावपा खातीर चड उशीर लागचो ना आपूण प्रयत्न करप गरजेचें आसा आनी ताकाच लागून आपली फिजिकल फिटनेस आपली मेंटल फिटनेस ह्यो दोनूय तितक्योच गरजेच्यो आसा हांवें फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस एकाच खातीर म्हणटा आमी जर फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस जर दवरली ना जाल्यार आमी हो टार्गेट अचीव करपाक पावचे ना तो जर टार्गेट अचीव करतले आसत जाल्यार आपली फिटनेस तितून म्हत्वाची आसा आनी ताका लागून सातत्यान म्हणजे नियमीतपणे जाका आमी म्हणटा रेग्युलर एक्सरसायज योगा आनी रेग्युलर आपल्या ब्रेनाकूय बी तितकोच एक्सरसायज दिवचो पडटा मोबायल फक्त ब्रेनाक एक्सरसायज दिवंक शकना बऱ्याच जाणांक दिसता आमी रिल्स पळयत रावली आमी खूब कितें शिकतली म्हणून आनी मोबायल जो आसा हेची तुमकां इनोव्हेशन टॅक्नोलॉजी ह्या जगांतले हे नवीन नवीन शिकपा खातीर आसा फक्त रिल्स पळोवपा खातीर न्ही हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV